मोगाच्या आबोन आनी भयणो, आयचे वाचप आयचे शुभ वर्तमान आमी वाचला तो गेल्ल्या आयताराकूय आमी आयकल्लो. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत 2 वेपारी वरवीं जेजू आमकां सर्गीचें राज सोदूंक आपयता. त्यो जावन आसात शेतांत लिपयल्ल्या तेव्याची वेपार आनी उंच मोलाचे मोतयाची वेपार. हे दोनूय वेपारी आमकां देवाचो खोल अनुभव घेवंक आपयतात. ह्या वेपारींत एक मनशाक ठेवो मेळटा, तेच भाशेन आमी जेजूकूय सोदूंक आमच्या काळजांतल्यान सोदूंक गरजेचें. हेंच आमकां आयच्यो वेपारी करूंक आपयतात. हें आमी कशें करतले काय? हें आमी करतले जाल्यार आमी आमच्या मागण्या वरवीं, आमच्या दिसपट्ट्या आमी देवाचें उतर वाचतात, घोराब्यांत वाचतात, ताचे वरवीं मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतात ताचे वरवीं. पूण आमी म्हणटा आसले आमी हें सगळें करता, पूण तरी पसून आमच्या जिवितांत कांय संतोश ना, कांय खुशालकाय ना. हो अनुभव आमी कित्याक अनुभवूंक पावना काय? हे विचार आमी आमच्या मनांत करता आसतली. मोगाच्या भावान भयणो, हो अनुभव मेळूंक जाय जाल्यार आमी देवाच्या उतरांत भितर सरूंक गरजेची. जायतो वेळ सारून ताचे बरें बसून आमी वेळ सारूंक गरजेचो. जशें आमी आयज पयल्या वाचपांत आयकलां, मोइजेस जेन्ना सिनाय दोंगरार वेतालो, तो भायर देवा लागीं उलोवन भायर सरता म्हणटकीर ताच्या तोंडार आख्खो पळजूल आसतालो. मोगाच्या भावान भयणो, आमी हो अनुभव घेवंक वावरुया. आमी देवाच्या उतरांत भितर सरूंक देवाच्या लागीं आमी कृपा मागुया आनी आमचो वेळ मागण्यांनी सारता आसतना देवा लागीं बसून आमी ही कृपा मागुया. तर आयच्या दिसा मागण्यांत बसता आसतना देवाचो खोल अनुभव आपणावंक आमी देवा लागीं कृपा मागुया आनी होच अनुभव दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरुया.